खुर्जुव्या तारीर एकल्याची बॉडी उफेतना मेळ्ळ्या। बॉडी मेळ्ळा तो दांडेलीचो बाबू कोलापटे। तो आनी ताची बायल गोंयांत कामाक आशिल्ली। मंगळारा सावन तो बेपत्ता आशिल्लो। राती गेलो तो खंय परत आयलोच ना। आयतारा सकाळी ताची बॉडी मेळ्ळी। बायल आनी ताचो भाव सांगता ते प्रमाण ताची मनस्थिती खंय बरी नाशिल्ली। काय सांगितलं होतं त्यांनी काय वगैरे असं काय उठला जो 12 गेला 12 गेला जो परतून येऊन काय बोलून गेला रात उठलं तू जाईस उठलं परतून तो लागून तो मंगळारा रातचोच गेलो 12 सुमार म्हणजे घरातून बाहेर पडला। काय झगडी ना काय ना मग असं हे कसे होऊन गेलो तो आणि परत येऊकूच ना। कोण बायल होय बायला भुरगी भुरगी हा भुरगी गाव हांगा असते आणि बायला तो हांगा असतलो काम। सरकार सध्या लंगडो आनी अपंग। सरकाराक स्मृतीभ्रंश जाला। पेडणे ब्लॉक काँग्रेसीचो परिकार सरकाराचेर आरोप। पेडणे मोपा विमानतळार तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगला खरें, मात कसलेंच लेखी उतर ना। ते भायर पेडणे बस स्टँडाचें खंय सरकारान 2 फावट उक्तावण केलें, खर्चात खर्च। बस स्टँडाची 2 फावटी उद्घाटन झाली, ते दोन्हीदा सरकारान या बस स्टँडाचेर कितले कोटी खर्च केलो। पत्राच्या माध्यमान पत्रकाराच्या माध्यमान आमच्या पेपराच्या माध्यमान आमकां अशें लक्षात येता की 25 कोटी मोडले। पूण आमकां जाणून घेवंक जाय पेडणेकारांक की हो पयसो जो हा जनतेचो पयसो आणि हे सरकार आपली फक्त नावाची पाटी लागपाक जाय म्हणून जे परत जे उद्घाटन करता तेजेर गोवा प्रदेश काँग्रेस खर निषेध करता। हो सरकार लंगडो सरकार आसा, हो सरकार अपंग आसा अशें हांव कित्याक म्हणटा। जर ह्या सरकाराचे पयले जाल्यार 3 मंत्री जे सरकाराचे हात पांय आशिल्ले 3 मंत्री हे आजारी आसात। कमीत कमी 9 खाती मंत्री नासतना ह्या सरकारान चलतात। ह्या सरकाराच्या सरकारी कर्मचाऱ्याचेर कांयच निर्बंध ना। सरकारी कर्मचारी कांयच काम करना, प्रशासन हे ठप्प आसा अशें हांव आयज म्हणटा। पेडणेकार जे आसा हे सगळे आयज शिकिल्ले भुरगे आसात आनी फक्त आमकां जे GMR ह्या कंपनीक राखपा खातीर आमकां सेक्युरिटी गार्ड नाकात ते, कारण सेक्युरिटी गार्ड यांची क्वॉलिफिकेशन कितें तर बिलो 10 7वी 8वी 9वी हे सेक्युरिटी काम करपा सारखे असतात। पूण जेन्ना आमचे उच्च शिक्षीत जे आमचे युवा युवती आसा हेंचे कितें त्याच्या उपरांत एम्प्लॉयमेंटाचे हेजेर सुद्दां हांव म्हणटा ते आतां सांगतात की आमी मोपा जाल्या उपरांत जॉब्स दितले म्हणून। माझे अशें म्हणणें आसा की आमचो आमदार हांगासरलो पेडणेचो आसा तो टुरिजम मिनिस्टर सुद्दां आसा। मोपा जातले तेन्ना जातले, पण तुजे कडेन मिनिस्ट्री आसा, सरकार सुद्दां BJPचो आसा, कोएलिशन गव्हर्मेंट आसा। टुरिजम मिनिस्ट्रीचे जे जॉब्स आसा ते तुमी दिवंक शकता न्ही, ते दिया न्ही। ते नेक्स्ट इलेक्शन आयल्या उपरांत मागीर तेच सांगतले आतां जावं न्ही, आतां तुमी आमकां निवडून हाडा आणि आमी जॉब्स दिता। हे प्रत्येक टायमाक हो एक गेम प्लॅन आसता तेंचो की आमी जॉब्स दितले, डेव्हलपमेंट करतले। डेव्हलपमेंट करतात ते ना अशें ना, बट जॉबाचो इश्यू आसा, व्हडलो इश्यू आतां। पेडण्यान कितलेशे एज्युकेटेड भुरगे आसात जे बेकार भोंवतात, जे आशेर आशिल्ले की आमकां जॉब्स मेळटले, पण आमदारा कडेन कांयच आन्सर ना। इवन ओवरऑल गोवाचे सुद्दां पळोवंक गेल्यार ही BJP गव्हर्मेंट टोटल फेल्युअर जाल्लेली आसा। तियात्रीस तौसिफ दे नावेली हाका मडगांव पुलिसांनी अटक केला। पब्लीक प्रॉपर्टीची नासधूस केल्ल्या प्रकरणात आनी ट्रॅफिक पुलिसाच्या कामात आडखळ हाडली म्हूण ताका GMFC कोर्टान 2 वॉरंट काडिल्ले। आयतारा सांजे पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतलो। सोमारा कोर्टा मुखार ताका कस्टडी खातीर उबे करतले म्हूण मडगांवचो PI सांगता। Today I arrested one Tausif Sheikh, alias Tausif Din Avelim, residents of Mandapa Avelim, against whom the non-bailable warrant was removed by Judicial Magistrate First Class in 2 crimes of Margao Police Station. One crime is regarding he has committed the offence under section 3 of prevention of defacement to public property, and second
is wherein one traffic officer, ASI Sambhaji Talwar, had lodged complaint against him while he was performing the enforcement duty. During that time, he obstructed said Sambhaji Talwar and his staff while discharging the lawful duties, threatened him, and also restrained the smooth vehicular flow of traffic while doing the enforcement duty. So in this connection, the 2 warrants were removed by Judicial Magistrate First Class against him. So in this connection, today we arrested the said accused Tausif Sheikh and lodged in lockup. So tomorrow we are going to produce him before Judicial Magistrate First Class as per the court order for further due course of action. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.